I'm Morrison Rodriguez from Senaulim ward in Verna village. Today is our Samudaya Day. Parishioner of Verna, Father Joseph have done two amazing events. One is this today's Samudaya Day. This is a wonderful event created by Father Joseph. He has brought all the parishioners together and he have done such a wonderful thing today. We are very grateful for Father Joseph and his ideas are very, very important. Unique ideas, out of the box thinking, and this is something like very unique way to showcase our Goa to the Goans. हांव नेविल गांवा आयज आमचो समुदायाचो दीस आमी मनयता वेर्ना गांवांत. हे पाटी आमी आमची थीम दवरल्या बायबलाचे. आमी हांगा एक थोडे वॉर्ड एकठांय करून एक आमी बायबलाचे न्यू टेस्टमेंट आनी ओल्ड टेस्टमेंट अश्यो आमी स्टॉलां घातल्यात आनी देखावे ते आमी दाखयतात हांगा. आनी आमचे आतां स्टेजीचेर तेच भाशेन आदले देखावे आदले बायबला वयल्यो थीम काडून आमी आमचे स्टेज प्रोग्रामूच करतात. हे प्रोग्राम करपाक आमच्या भरपूर तोकोस गेला तो फादर जोझफ, फादर मिलाग्रीस आनी फादर जॅकी. हांकां आमी एक्चुली भरपूर देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांच्या तोकोसाक लागून हांगा भरपूर लोक ह्या समुदायाक एकठांय जावपाक पावल्यात. हांव फादर मिलाग्रीस फेर्नांडीस ह्या गांवचो पातकूर आनी आयज खेरीत भशेन आमी खुशाल जाता, कित्याक आयज समुदायाचो दीस. जायतो लोक ह्या दिसांनी त्याग करून, सॅक्रिफायस करून, आपले पयशे मोडून हें सगळें तयार केलोलें आसा आनी तांकां खेरीत भशेन आमी शाबासकी दिता. आनी समुदायाचो दीस म्हणल्यार आमची फिरगोज एकवटाची आनी मोगाची दाखोवंक आनी देखूनच हो समुदायाचो दीस आमी घडोवन हाडला. आनी सगळ्या लोकांक आमी वेदनेची फिरगोजकारां कशी एकवट दाखोवंक आमी ह्या समुदायाच्या दिसा खुशाल जाता आनी सगल्यांक शाबासकी दिवन आमकां सगल्यांक एकवटाची आनी मोगाची कर म्हूण देवा लागीं मागता. हांव फादर जोझफ, पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर हे इगोर्जेचो, म्हळ्यार पाद विगार ना देखून हांव इगोर्जेचो कारभार पळयतां. आमी आयच्या दिसा हो समुदायाचो दीस घडोवन हाडला आनी समुदायाचो दीस घडोवन हाडपाक हे भाशेन कारण म्हणल्यार म्हाका जाय आसलें जायत्या लोकांनी इनवॉल्व जालोले, जायत्या लोकांनी एकठांय येवन एक समुदाय कसो वावर केलोलो. त्या खातीर पोरूय आमी हे भाशेन केल्लें. पोरूय आमचो बरो आमचो समुदायाचो दीस जालो. आमी आख्खे फिरगोजेक 8 ग्रुपांनी डिवायड केलो आनी एका ग्रुपांत आमी 4-5 समुदाय घातले आनी तांकां सांगलें तुमी एकठांय येवन एक ऑन स्टेज प्रोग्राम करपाचो, एकठांय येवन एक असो दाखोवन करपाची. पूण सगळ्यांनी एकठांय येवप गरजेचें. आमी वाड्यांनी गेले, तांकां मिटींग घेतली, मागीर आनीक मिटींग घेतल्यो, मागीर ताचे फाटल्यान लागले ऑन स्टेज प्रोग्रामाचे ताची प्रॅक्टीस घेतली. हे आमचे टॅबलो केल्यात ते दाखोवन केल्या ती तांचे आमी डेली म्हणटा ते भाशेन मोलावणी केली आनी शेकी आयचो दीस हो सक्सेसफूल जाला. म्हाका खुशालकाय फक्त जायतो लोक इनवॉल्व जालो देखून. आमच्या तयारी करताले तेन्ना दर दिसा एका वाड्यांतले जायतो लोक आसतालो आपणाचे हातबोट घालून, आपणाचे कंट्रिब्युशन दिवपाक, आपणाचे टॅलंट, आपणाचे गूण वापरून हो आयचो दीस ताणें बरे भाशेन सक्सेसफूल करपाक प्रयत्न केला. आमी पळयता तांकां सद्या ग्रावंडाचेर जागो ना म्हणटा ते भाशेन इतलो लोक आसा. हे जावन आसा सक्सेस. म्हज्यान म्हणूं येता की एकठांय येयली, वावर केलो, एकठांय येयली, आपणाचे टॅलंट्स दाखयले, एकठांय येयली आनी आपूण क्रिस्तांव ताणें दाखयली. सगळ्यांचो आदार हांगा आसा. म्हज्या बरोबर आसलेले पादकूर, तेच बरोबर आमचे पॅरिश कावन्सील मेंबर्स, फुडारी हेर सगळ्यांनी बरे भाशेन वावर केला. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. We have presented biblical themes this year. It was because we wanted people to know Bible and also while knowing to learn something and to work together, and because of that we had taken this theme, biblical theme, Old Testament as well as New Testament. आदले करार आनी नवे करार दोनी आमी बराबर घेतलेले. इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां बायबल शिकपाक, आमकां लोकांक उमेद येवपाक आनी दुसरें म्हळ्यार एकठांय येवपाक. आयज लोक एकठांय येना. जर सोयीक दीत हे भाशेन बराबर वावर करपाक तेन्ना लोक एकठांय येता. ह्या खातीर हो म्हाका दिसता एक म्हत्वाचो दीस लोकांक एकठांय येवपाक, वावर करपाक बरोबर तांकां सोयीक मेळ्ळो.
this is the one of the medium that gets people more easier to learn the Bible. Yeah. One of the most important platforms we can say that people have to know Bible. They see that there are things in front of them. While looking at them, they can understand, they can know. Especially few things are very rare. People must have seen first time. Especially Ark of Covenant. They never knew Ark of Covenant. Ark Korarachi Ark पेट म्हळ्यार कितें तें. Mount Nebo. They never knew. So आमी ह्यो वस्तू तांकां सांगल्यो पयलीं आनी तांकां करपाक लागल्यो. आनी इट वॉज रियली हॅट्स ऑफ टू देम. आमचे म्हळ्यार एकदम बरे भाशेन वावर केलो अशें म्हाका तरी दिसता.